प्रोडक्शन ट्रेंड जे आसात आमचे भारत इज अ लार्जस्ट प्रोड्युसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द लार्जस्ट प्रोड्युसर, स्टँड्स थर्ड आफ्टर Philippines and Indonesia. Indonesia and Philippines. Indonesia stand first, Philippines second, and India third. आता इतले आसून सुद्दां आमची प्रोडक्टिविटी देंवता, प्रोडक्शन देंवपाक लागलां लास्ट एक 5-6 years तर आमी तरी स्टॅटिस्टीक घेतली जाल्यार प्रोडक्शन उत्पादन क्षमता देंवूंक लागल्या. खूब कारणां आसात. एजिंग प्लॅन्टेशन, आमची प्लॅन्टेशन आसा ती जाणटी जाल्ल्यान 50 वर्सांची वयर प्लॅन्टेशन गोंयांतूच न्हय नॅशनल लेवलाची उलयता. गोंयांत महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला कोस्टल एरिया आसा तातूंत प्लॅन्टेशन देंवपाक लागल्यात. आनीक रेड्यूस रिप्लांटींग जे आमी रिप्लांटींग करूंक जाय आसले ते पोन्ने माल मोरतात वा जाणटे जाल्यात सेनायल जाल्यात ते आमी देंवोंक जाय आसले, नवे रोवंक जाय आसले ते जावंक नात. ह्या खातीरूय आमची उत्पादन देंवता. जर सगळोच नाल्ल जर विकपाक मेळ्ळो जाल्यार मामरो घराक भांगराचे नळे घालतलो आसलो. तशें घडना. राशीचो नाल्ल म्हणटा तो राशीचो नाल्ल. तातूंत बारीक मोठो आटको किटको पोको बोणो सगळें आसता. आनी जेन्ना व्यापारी थंय वता आनी तो राशीचो दर करता तेन्ना ती पुराय रास ताणें व्हरपाची आसता. आनी सगळ्यांत व्हडलें आयज जर कोश्टक व्यापाऱ्याचें बिगडलां, भाटकाराचें बिगडलां तें आमी सकाळच्यान पळयलां. हांव आतां सांगता तें व्यापाऱ्याचें जर बिगडलां आनी सगळ्यांत खंत आनी दुख्ख जर मायटाचें जर जाता जायत जाल्यार ते व्यापारी म्हणून म्हाका चड जाता. गोवा सरकार जी सबसिडी दिता म्हाका दिसता ती गोंय सरकारूच दिता. भारतान गोंय सरकार सोडून आनीक कोण दिना. तेंय बी सांगपा सारकी आसा गजाल. गोंयांतूच ही सबसिडी नाल्लाक दितात. तर ती सबसिडी आज जी 15 रुपया नाल्ला फाटल्यान आसा ती 30 रुपया जावची अशी एक माफक अपेक्षा हांवें दवरल्या. आनी इतलेंच न्हय तर हांवें तातूंत आनी एक म्हणलां की जाता जाल्यार सगळ्या नाल्लाक ही भाटकाराक सबसिडी मेळची. जे पर्यंत शेतकरी विक्री कारोबार करायला तयार नाही तर विक्रेकार येऊन शेती करणार आणि ते त्यांच्यानीच केलं. टेरीमध्ये होती, तो सिनॅप्समध्ये होतं, सिम्बायोसिसमध्ये होतं. नंतर ते आता ग्रीन एसेन्शियल्स सगळं रोपी तयार करून देतो. तुला फळाचे झाड पाहिजे तर मोठ्या मोठ्या कोंडल्यात घालून तुझ्या घरी पाठवतो आणि त्याचं कसं काय करायचं ते सांगतो. दोघंही ॲग्रिकल्चर ग्रॅज्युएट नाही. एक MA इकॉनॉमिक्स आहे, दुसरा कम्प्युटर सायन्स आहे. तर करतो. तर हे आम्ही करायला शिकायला पाहिजे. मार्केटिंग कसं करायचं. दुसरं आहे आमचं प्रोडक्ट चांगलं असलं पाहिजे.